नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि दीप्तिका कोळकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। भाजपा स्थापन दिसाक आपूण गोंयानूच आशिल्लो मिरामार ऑफिसात उबयल्लो भाजपाचो बावटो दामून केल्ले स्टेटमेंट मिसकम्युनिकेशनाक लागून म्हणटा बाबूश मोन्सेरात। मोपा फाटल्या 8 दिसांत फोडली 2 घरां आणि 1 स्कूल लोकां मदीं भिरांत रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडोवची थळाव्यांची मागणी। बांबोळी कुर्का वाठारांत आशिल्ल्यो बेकायदेशीर बस्ती माते भरण करूंक नाशिल्ल्यान आमदार विरेशान उक्तायली तिडक जिल्लोधिकाऱ्यान कागाळ करून लेगीत घेवंक ना दखल विरेशाचो आरोप। पणजेच्या पारंपरीक नुस्तेकारांचेर स्मार्ट सिटीची वादळाची शक्यताय जागो रितो करपाची दिल्या ताकीद नुस्तेकारांची महानगरपालिकेत धांव। दिवसाच्या बाजारातल्या एका कपड्याच्या शोरूमाक लागलो उजो इन्व्हर्टरांमदी शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो प्राथमिक अदमास 3 लाखांचे लुकसाण। आणि रुमणावळ दवल्ले वाठारांत 2 वर्साच्या सान भुरग्याक नाल्यान पडून दुर्दैवी मरण घरा कुशीक खेळटना चुकून नाल्यात पडिल्ल्यान आयले मरण। आता खबरो विस्तारान एप्रिलाच्या 6 भाजपाच्या स्थापना दिसाक आपूण ताळगांवाच आशिल्लो मिरामार आपल्या ऑफिसा कडेन आपणे ह्या दिसाक भाजपाचो बावटो हुबयल्लो पूण घडये आपल्या कडल्यान मिसकम्युनिकेशन जाल्ल्यान आपूण पणजेन भाजपा मुख्यालयात पावंक नाशिल्ल्याचें बाबुशाचें म्हणणें। 6 एप्रिलाक देशभर तशेंच गोंयांतूय भाजपाच्या 46व्या स्थापना दिसाच्यो कार्यावळी व्हडा दबाशान जाल्यो। पणजे भाजपाच्या मुख्यालयात जाल्ले मुखेल कार्यावळीत मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक ज्येष्ठ फुडारी तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी तिसवाडीतले सगळे आमदार हजर आशिल्ले। मात पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताची अनुपस्थिती दिसून आयिल्ली। बाबुशाच्या गैरहाजरीचेर दामून म्हणिल्ले बाबूश गोंयांत नाशिल्ल्यान तो येवपाक पावलो ना पूण त्याच दिसा बाबुशान मिरामार आपल्या ऑफिसा भायर भाजप स्थापना दीस मनयल्लो। ह्या प्रकाराक लागून बाबूश भाजपाचेर नाराज आसा काय कितें असो प्रश्न उपराशिल्लो। हे फाटभुंयेर बाबुशाक विचारल्यार तो कितें म्हणटात तें आयकात। See, actually what has happened, there was some miscommunication. I was there basically to raise the flag near my office. So I was in town. There was some miscommunication, so I did not attend there. Miscommunication. It was President town. No. There's no maybe my miscommunication. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मोपा वाठारांत चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। फाटल्या 8 दिसांत खंय 2 घरां आनी गांवांतले स्कूल चोरांनी फोडले। हे खातीर थळावे कागाळ घेवन पुलीस स्टेशनात वचून पुलिशेक निवेदन दिलां। मोपा विमानतळ जाल्ल्यान वाठारांत चोरयांचे प्रकार वाडल्यात देखून पुलिसांनी रातचे वेळार पुलीस गस्त वाडोवची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या। पोलीस स्टेशनाचेर आम्ही मोपा पलतडवाडा आणि ग्रामस्थ हे सगळे आम्ही हांगासर आयले। याचे कारण म्हणजे काल एक इन्सिडेंट घडलो की मोपा एक घर फोडले, तसेच ह्याच्या पयलीं सुद्धा मोपान एक स्कूल फोडले, त्याच्या उपरांत एक घर फोडले। आज ही 3री घटना। ताका लागून अशे जर वारंवार घटना जर घडत जर रावले जायत जाल्यार आमकां सुद्धा सगळे जे लोक जे कामा धंद्या खातीर जे भायर खंय तरी वयतात ह्या सगळ्यांका एक धोको तयार जातलो। ह्या अनुषंगान आम्ही सगळे ग्रामस्थ आणि मोपा पलतडवाड्याचे सगळे आम्ही आज मोपा पोलीस स्टेशनाचेर आयले। तांकां आम्ही एक निवेदन दिले आणि तांकां सांगले की तुमचे जे पेट्रोलिंग आहा ते रात्रीच्या वेळार 11च्या उपरांत जे कोण भायर नाका त्या गोष्टींक लागून भोवता आसात जाल्यार त्या सगळ्यांका तुम्ही त्यांची चौकशी करची, तांकां हाडून विचारचे। कारण वारंवार आमच्या गांवांत काही लोक पेट्रोल चोरतात, स्कूल फोडटात, घरां फोडटात आणि अशेच जर हे गोष्टी जर फुडें फुडें चालत जर रावले जाल्यार एक दीस असो येतलो की घरातले सगळे ज्वेलरी ना जातले किंवा आणखी काही सगळे सामान ना जातले आणि मागीर त्या टायमार आमकां विचार सुद्धा करपाची एक मनस्थिती आसची ना। आयज प्रत्येक माणूस काबाड कश्ट करून काट्या कुट्यांसून काजी लागी करता आणि कितें करता आणि आपापले दागिने हे ते तयार करता। आणि जर समजा हे जर इतले करून लोकांनी कष्टान जर रुपया जमोवन सुद्धा जर असे जर चोरये जावपाक जर लागले जायत जाल्यार ही गोष्ट आयज खूप मोठो विषय आसा। आमच्या सरकारान मुख्यमंत्र्यान सुद्धा ही ल्हान ल्हान 10 गावांक म्हाका दिसता पोलीस स्टेशनां दिल्लेली आसात आणि ह्या येदेशा ल्हान गावांक जर पोलीस स्टेशनांक जर समज येदेशे जर हे असले घटना जर तांकां हे जर जायनात डिटेक्ट जर जायनात जाल्यार कित्याक ही पोलीस स्टेशनां जायी हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न।
फाटली कांय वर्सां जालीं बांबोळी कुर्का वाठारांत मिलिटरी कॅम्पा कुशीक आशिल्ल्यो बेकायदेशीर बस्ती अजून थंयच आसात. ह्यो बेकायदेशीर बस्ती मातयेभरण करच्यो म्हणून आमदार विरेश बोरकार हाणें जिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ लेगीत केल्ली. 2 वर्सां जावन गेली तरी अजून मेरेन कोणेच दखल घेतिल्लें ना म्हणून आमदार विरेशान तिडक उक्तायल्या. पळयता आसतले फाटल्यान हांगा इनलिगल भायल्यांची घरां जी आसात ती बांदलेली आसा आनी कितलींशीं वर्सां जालीं हांगा आसा. मेन म्हटल्यार कितें आसा, रस्त्याच्या सायडीक तुमी पळयता हो जो रोड आसा कुर्का टू मेर्शे वचपाचो जो रोड आसा आनी सायडीकूच मिलिटरी कॅम्प आसा आनी मिलिटरी कॅम्पाच्या सायडीक ही जी धाकटीशी बस्ती केल्ली आसा हेजेर आमी हांव जेन्ना MLA म्हणून निवडून येयलो तेन्ना आमी हांवें कंप्लेन केल्ली आनी हो जो आसा तो कंप्लेन लेटर आसा इनलिगल सर्टीज इन कुर्का बांबोली विलेज पंचायत एरिया. आतां देट्ट्याच्या देवाच्या सायडीकूच ही तुमी पळयता आसतले घरां जाल्लीं आसा. आतां एवरी नाव एंड देन कंप्लेन आमकां करची पडटा. ही कंप्लेन जी आसा हे लेटर जें आसा हें 5/9/2022 म्हळ्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतलो ऑलमोस्ट आतां ताका 2.5 वर्स सुमार जालीं. 2.5 वर्सांनी आजून पर्यंत तेजें कांय जावना. कंप्लेन केल्या नंतर जावं तलाटीन इन्स्पेक्शन केल्लें, मामलेदाराक रिपोर्ट पावल्ली, तशीच बाकीचे जे अथॉरिटीज आसा तांकांय कंप्लेन केल्ली आनी हेज्या पयलूची हेजी ऑर्डरूय आसली, कलेक्टराची ऑर्डरूय आसली. त्या ऑर्डरी प्रमाणे खरें म्हटल्यार हें डेमोलिशन जावपाक जाय आसलें पण आजून पर्यंत हें डेमोलिशन जाल्लें ना. आतां तुमी पळयता आसतना आतां रिसंटली हो हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्ली आसा आनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन क्लियर कट सांगला पंचायत राज एक्टा प्रमाणे कोड ऑफ कॉमन लॉ जावं बाकीची खंयची बाकीची जितली एक्टां लागता तितून क्लियर कट सांगला की अशे इनलिगल एक्टिविटीज जे आसा, इनलिगल स्ट्रक्चर्स जे आसा ते डेमोलिश जावपाक जाय. आजून पर्यंत आतां तुमी पळयता आसतलो ऑर्डर येवन ऑलमोस्ट म्हयनो जावन गेलो, आजून पर्यंत ह्या एका कांयच ऑर्डर येयल्ली ना, कांयच डेमोलिशनाचे कांयच येयल्लें ना, इन्स्पेक्शन जाल्लें ना आनी हांगा दिसून येना की हे डेमोलिशनाक आसा, हे बिंदास थंय आसा. आनी ही लेटरां जी आसा आमदारान लेटर करून बसून हे डेमोलिशन जायना. तुमी आमी फुडें हे परत जे लेटर आसा ते कलेक्टराक धाडटले कित्याक पंचायत एक्ट कांय करिना. कलेक्टराक एज पर द ऑर्डर आमी एटेच करतले, एज पर ऑर्डर जी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती एटेच करतले आनी हेजेर एक्शन घेवची ही मागणी करतली. दिवचलच्या बाजार वाठारांतल्या एका कपड्यांच्या शोरूमाक उजो लागून 3 लाखां परस चड भालवत जळो. वेळारूच उजो नियंत्रणात आयिल्ल्यान हे घडणुके पासून व्हडलो अनर्थ. दिवचलच्या बाजारांतल्या एका कपड्याच्या शोरूमाक उजो लागून 3 लाखां परस चड मालवत जळो. उज्याची ही घडणूक सोमारा राती उसऱ्या घडली. त्या वेळार सुदैवान शोरूम बंद आशिल्लो. शोरूमांतल्या इन्व्हर्टरा मदीं शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागलो असो प्राथमीक अदमास आसा. सोमारा राती पडिल्ल्या अडवेळ्या पावसा वेळार लायट येता वताली, ताका लागून शॉर्ट सर्किट जाला आसुये. उजो वेळारूच नियंत्रणात आयिल्ल्यान तेंकून आशिल्ली दुकानां मात वाटावली. लायट मातशी फ्लक्च्युएट जाताली, 2-4 फावटी गेलेत लायट आयज आनी तेच्या उपरांत आमी म्हाका 10 सुमार गेले बंद करून तो. कारण नाताला म्हाका येयलो फोन अशें वयल्या बिल्डिंगाला की अशें तुज्या शॉपानसून उजो हे येता धुंवर. सो हांव बेगीन गाडी स्टार्ट मारल्यार येवन पळयता जाल्यार हांगा उजो खरोच पेट्टालो. सो फायर ब्रिगेड बी येयल्ली हांगा. सो तेंच्यांनी ते उजो हे उदक मारूंक स्टार्ट केलें. पळयता जाल्यार ते म्हाका 3 ते 3.5 लाख रुपयाचे अशें म्हाका अंदाज येयला की कपडे पिड्ड्यार जाले. आणि इन्व्हर्टर कितें जळो? इन्व्हर्टर म्हणजे एक्चुली हे शॉर्ट शॉर्ट सर्किट जाल्याने एका सायडीसून पेटत येयल्ली. म्हणजे 10 उपरांतची गजाल? 10च्या उपरांतची कित्याक आमी 10 ऑलमोस्ट 9:15 सुमार हांव बंद करून गेल्लो. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीच लिडिंग फायर फायटर महेश नायक हांच्या फुडारपणाखाला बंबा सयत दळाच्या जवानांनी घडणूक थळाचेर धांव मारली. मजत कार्य करून वेळारूच उजो नियंत्रणात हाडपाक दळाच्या जवानांक यश मेळ्ळें. नोवाच्या आसपास एक कॉल येयलें की पॅटर्न हांगा स्मोक भायर दिसता म्हणून इमिजिएटली टर्न आउट केलो आमी. गाडी पावली आनी पळयता जाल्यार जस्ट स्मोक दिसतालो आनी वचपाक मार्ग ना. आमचे शेअर्स यूज करून सगळे जे शटर आसले ते शटर ओपन केले आनी नंतर वयर वचून पळयता नंतर लॅडर लायली. हातून फटको पडलो आनी जस्ट स्मोक दिसतालो. इन्वर्टर डॅमेज जालो, पावलेलो. म्हणजे तेसे कॅज्युअलिटी बी कितें? तशें कांय ना. जे वयर कपडे आसले तेंच्यांनी सगळे देंवयले. इन्वर्टर डॅमेज जालो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. रुमडामळ दवल्ले वाठारांत 2 वर्साच्या सान भुरग्याक नाल्यांत पडून दुर्दैवी मरण आयलें. सोमारा सांजे 5 वरांचेर ही दुर्दैवी घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो सान भुरगो आपल्या घरा कुशीक खेळटना चुकून नाल्यांत पडलो. उपरांत ताच्या घरांतल्यांनी ताचो सोद घेतलो तेन्ना ह्या सान भुरग्याची कूड तांकां नाल्यांत सापडली. मायणा कुट्टेरे पुलिसांनी अनैसर्गीक मरणाची कागाळ नोंद केल्या.
पणजेच्या पारंपरिक नुस्तेकार व्यावसायिकांनी महानगरपालिकेत धडक दिली. स्मार्ट सिटीक लागून पणजेच्या पारंपरिक नुस्तेकारांक कामपाला वेलो जागो रितो करपाची ताकीद दिल्या. प्री मॉन्सुना आधी नुस्तेकारांचेर स्मार्ट सिटीच्या कामाचे वादळ आदळपाची भिरांत पणजेच्या पारंपरिक नुस्तेकारांच्या मनात उप्रसल्या. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचे वारे आता पारंपरिक नुस्तेकार व्यावसायिकांचेर पावला. ताका लागून प्री मॉन्सुना आदींच स्मार्ट सिटीचे वादळ पणजेच्या पारंपरिक नुस्तेकारांच्या व्यवसायाचेर आदळपाची भिरांत तांच्या मनात उप्रासल्या. स्मार्ट सिटी खातीर रान खात्यान कामपालच्या 30 पारंपरिक नुस्तेमारी व्यावसायिकांक तांचो पारंपरिक जागो रितो करपाची ताकीद दिल्या. आपले दुखणे घेऊन पारंपरिक नुस्तेमार व्यावसायिकांनी महानगरपालिकेत धाव घेतली. आमचे पोने आहा थिंगा आतां आमी आमचो पायच्या टायमार निका धंदो करता, पायच्या उपरांत आमी करता. आतां आमचे भुरगे येतात. आतां आमकां गेल्या फाटी कितें सांगलें, स्मार्ट सिटीचें जेन्ना काम चालू जालें आमकां सांगलेलें कितें तुमकां एक रॅम्प थिंगा आमी करून दितले, तुमी पोनयो काडानी मातशें भायर दवरात थोडे दिसांक लागून कित्याक काम चलता, ट्रक ब्रक येता तेका ते पासून. आनी आमकां सांगलें म्हणून थंय स्मार्ट सिटीचो कोण येयलो पळय तेमी आमकां उतर दिलें. बरें आमी ते पोनयो तेंचे उतराक काडले, तेमी आमकां बरोवन बिरोवन कांयच आमकां दिवंक ना. हे पयलें सांगता. आमी पोनयो ते भायर काडले आनी दवरले. आतां स्मार्ट सिटीचें काम जाताना मोदें तेणें आमकां दाखयलें, तुमकां म्हणून आमी रॅम्प केला पळय असो तेजो डिजायन. हे सायडीन सुलुपा ह्या सायडीन सुलुपा म्हणून तुमी वयर काडून दवरूंक जाता भितर व्हरून. आनी तो दाखयलो की ते लॅपटॉपार हाडून तेणें झेरॉक्स हाडून बी दाखोवंक ना, लॅपटॉपार दाखयलो. आमी पयले ओके म्हणलें ताका, गेले. आतां थिंगाचो धोको रॅम्प बांदलो, सगळें जालें, पूण आमकां थिंगा रुगारूच दिवंक ना. आतां आमी आमचे पोन्यो फुट्टा जावं कितें चोरयो जाता म्हणून भितर हाडलो. थिंगा एक रेल्वेचो व्हडलो आजून रुगार उरला, थिंगा आमी दवरलो. आतां पयर आमकां सांगलें कितें की थिंगा सरले तुमी काडपाचें. हांव कितें म्हणटा, आमी इतले वर्सां थिंगा काम करता, आतां तुमी पोन्यो काड म्हणटा. आमी काडटा बरें आहा पूण दवरूंकय. तिका आतां फाल्यां नुस्तें पडलें तर ताका वांटोवपाक प्लेस जावं पडटा. आमी दर्यान दवरून काय ते लीक करूंक जायना. अरे बट आमी आतां मेयराक कित्याक रिक्वेस्ट करूंक गेल्या कित्याक आमकां कितें तरी करून दी न्हू. तूं काड म्हणटा, आमकां रॅम्प करून दिता म्हणल्यार तेणें फुटींगपणां केली. कोण येयलो तो स्मार्ट सिटीचो. तूं तरी आमचें पळोवंक जाय की तूं आतां आख्खे पणजे तुका लागता. तुवें आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें तरी घेवंक जाय न्हू. कित्याक आमी आतां इतले वर्सांचे नेस काय न्हू, 5 वर्सां 10 वर्सां ना. वचून फिशर डिपार्टमेंटान तेणें चॅक केल्यार जाता आमची नांवां काडून. आमचो इतलो डिमांड आहा की आमकां एक रॅम्प करून दिता. आतां ते रॅम्प आहा थिंगा तरी आमकां आसा थंय पोन्यो काडून दी. कितले जाणा तुमी, कितले जाणा आमची सगळी 30 पोन्यो आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे तो मेयर ताका येवन मेळलो काय ताणें फोन करून सांगलें आमकां खबर ना. ताणें सांगलां आमकां मेयरान सांगलां, मेयरान वयर पासून कंप्लेंट दिला हे घाण दिसता काडा म्हणून. घाण कांय ना बाबा थिंगा. पयर मिडिया येयलेली, सगळे मिडियाक आमी बॉक्सां काडून दाखयला. कित्याक आमचे कांटाय आसता हितून भितर बॉक्सांनी. ते बॉक्सां काडा म्हणल्यार खंय दवरतले ते येपार इतलो. ते येताले काम चलता तेन्ना सदां येताले, सदां आमकां सांगताले की बाबा तुमचे आयज चलतले, फाल्यां करतले, परवां करतले म्हणून. लास्ट काम जालें आनी तो सोडून गेले. आमकां प्लेस सोडलो तेंच्यांनी भायल्या सायडीक. तो कमी फातर घातलेले आहा थिंगा, सगळे कडेन चोड घातला आनी आमकां रेपाक सोडला पळय ते कमी घातलेले. तो प्लेस तो होता. आमचे पाय शेपायांकडल्यान चलत आयिल्लो हो आमचो नुस्तेमारीचो व्यवसाय. स्मार्ट सिटी खातीर आमच्या पोटार पाय येवचो न्हय अशी भिरांत पारंपरीक नुस्तेकारांच्या मनात उप्रासल्या. आमच्या पारंपरीक नुस्तेमारी व्यवसाया खातीर आमकां जागो दिवचो अशें निवेदन नुस्तेकारांनी पणजे काँग्रेस ब्लॉकाची अध्यक्षा प्रतिभा बोरकर हिका वांगडा घेवन महापौर रोहित मोन्सेराताक दिले. If you want now, I will take this letter. I will forward it to the Smart City MD. You can have one joint inspection of GSIDC, of Smart City MD, and all of us. And whatever the issues are, we can sort out. And forest officials, whatever issues they have, we can sort out in one shot. No? This you giving a memorandum is not going to solve any issues. No? You have to go to the site and actually check and see what the issues are. We have to start from somewhere. That is not an That's issue. why we So came you all to tell me when you all are free though first. कितलेशेच वर्सां खोल दर्यात वादळी वाऱ्याची आव्हानां झेलीत गोंयकारांच्या ताटात चमचमीत नुस्त्याचो घोस्त मेळून दिवपी हे आमचे गोंयचे पारंपरीक नुस्तेकार. बदलत्या अत्याधुनीक जिवना खातीर नुस्तेकारांसारखे गोंयचे मोलादीक घटक नामशेष जावप ही उन्नती काय अधोगती? विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आता एक महत्वाची बातमी. आयच्यान घरगुती गॅस सिलिंडर 10-20 रुपयांनी न्हय तर वट्ट 50 रुपयांनी म्हारग जाला. आता सिलिंडराचे दर 817 रुपया वेल्यान सोमतेच 867 रुपयार पावला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी आयात शुल्कात वाड केल्ल्यान आता भांगराचे दर मात 1550 रुपयांनी देंवला. घरगुती सिलिंडराच्या दर वाडीक लागून मात सर्वसामान्यांक बरोच फटको बसतलो. एक महत्त्वाची अपडेट घेऊन हांव तुमच्या मुखार येयला. ती म्हटल्यार आयज कांय गजालींमध्ये रुपयांनी वाड जाल्लेली आसा, कांयचे दर ते देंवल्लेले आसा. सगळ्यात पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार
सोने जे आसा ते सोने 1550 रुपयांनी देंवलेले आसा. त्या खातीर जर कोणाक सोन्याची खरेदी करपाक जाय जाल्यार ती खरेदी करूं शकता. पूण त्याच बरोबर गॅस सिलिंडर जो आहा, जो डेली गॅस सिलिंडर आमी घरान वापरता, तेचे दर जे आसा ते वाडलेले आसा. गॅस सिलिंडर आतां 50 रुपयांनी म्हारग जाल्लो आसा. त्या खातीर 817 रुपया मेळपी गॅस आतां 50 रुपया वाडोवन म्हटल्यार 867 रुपयान मेळपाची शक्यताय आसा. दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार पेट्रोल आनी डिझलाचे दर जे आसा ते 2 रुपयांनी वाडलेले आसा. पूण ही दरवाड आसा ही डायरेक्टली ग्राहकांक बसची ना अशें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यान सांगलेली आसा. म्हत्वाची अपडेट आत्ताच्या घडयेक हे की सोने 1550 रुपयांनी देंवले, पूण घरान डेली वापरपी जो सिलिंडर आसा हो सिलिंडर 50 रुपयांनी म्हारग जाल्लो आसा. 817 रुपयाचो हो सिलिंडर आतां 867 रुपयान सगळ्यांक मेळटलो. ही म्हत्वाची अपडेट घेवन हांव तुमच्या मुखार येयल्लो. अशेच अपडेटी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. रुमणावळ वाठारांतली बेकायदेशीर अतिक्रमणांचेर पंचायत दुर्लक्ष करता असो आरोप थळावा पंच विनायक वळवयकारान केला. बेकायदेशीर अतिक्रमणा आड उच्च न्यायालयान नोटीस धाडिल्ली तरी पंचायत कांयच कारवाय करिना म्हणून पंच विनायकाचो दावो. जाल्यार आमी उच्च न्यायालयाचे आदेश पाळटले अशें सरपंच सबिना हिचो घोव पंच ससिउल्ला फणीबंद सांगता. रुमडामळ पंचायतीत बेकायदेशीर अतिक्रमणा आड उच्च न्यायालयान नोटीसी धाडून लेगीत पंचायतीन हाचेर कांयच दखल घेवंक ना अशें पंच विनायक वळवयकाराचें म्हणणें. 20 डिसेंबराक रुमडामळ पंचायतीत रस्त्याच्या कडेक बेकायदेशीर अतिक्रमणा केल्ल्या विक्रेत्यांक उच्च न्यायालयान नोटीशी बजावन गरजेचे परवाने सादर करिना जाल्यार 7 दिसां भितर बांदकामां मोडपाचे आदेश दिल्ले. 5 म्हयन्याचो कालावधी जावन गेलो तरी पंचायतीन हाचेर कसलीच कारवाय केली ना असो आरोप थळावो पंच विनायक वळवयकारान केला. जाल्यार कांय कारणांक लागून आमकां कळाव जालो. आमी बेकायदेशीर अतिक्रमणां काडपाची नोटीसी विक्रेत्यांक दिल्यात, थोड्यांनी अतिक्रमणां काडल्यात. मदीं कांय कारणांक लागून आमकां फुडले कारवायेक कळाव जालो. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आमी कारवाय करतले अशें सरपंच सबिना हिचो घोव पंच समीउल्ला फणीबंदाचें म्हणणें. पयलीं म्हणल्यार आमी ते इलिगल रोड सायडीक एनकरेजमेंट आसा पळय ते सगळे इन्स्पेक्शन करून आमी सगळे सर्वे करून ऑलरेडी लोकांक आमी नोटीस दिल्या. नोटीस दिवन तांकां सडन टायम दिल्लो 10 दिसां तुमी काडा. ते आतां थोडे जाणांनी काडलां, थोडे जाणांनी काडूंक ना. आनी मदींच आमचें कितें जालें, मातसो एक ब्रेक पडलो. सेक्रेटरी आमी अकस्मात सेक्रेटरी लिव्हर गेलो, थंय आमकां व्हडलो गॅप पडलो. ते प्रमाणे आमी ते मुखार प्रोसिजर करपाक पावना आनी आमची सगळो प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा. तरी पूण आतां तूं पळयला ते पयर हायकोर्टाचो जजमेंट आयला. हायकोर्टाचो जजमेंटा फुडें एनक्रोचमेंट ऑन रोड हें सगळें काडपाक जाय. एज पर कायद्यान कितें कोर्टाची ऑर्डर ते प्रमाणे एक्ट करतले. आनी कितें मेन रोड ते क्लियर जावपाकूच जाय. कितें ट्रॅफीक मुवमेंट तो सारको फ्री उरपाकूच जाय आनी तेजेर आमी कांय कॉम्प्रोमायज करपाना आनी एक्शन आमी घेतलेच. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांतूय कांयच जावपाचें ना. पंचायत फकत दाखोवपा खातीर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचें पालन करतली. उपरांत आसा तसोच कारभार चालू उरतलो असो थेट आरोप पंच विनायक वळवयकारान केला. म्हाका पयलींच खबर आशिल्लें रोड सायड जेन्ना एनक्रोचमेंटाक जेन्ना नोटीस सर्व केल्या पळय हेच्या फुडें कांयच जावपाना. फक्त नोटीस सर्व करता, पंचायतीक लोक येवन मेळटा, कितें घेवपाचें सेटींग करता आनी सोंपयता. आतां हायकोर्टान ऑर्डर पास केल्या की इलिगल जे कितले आसा तांकां काडपाक जाय. आतां सुद्दां हांव इतलेंच सांगता की हायकोर्टान बॉल पास कोणा कडेन केला, पंचायती कडेन केला, म्युन्सिपाल्टीक केला. आनी पंचायत म्युन्सिपाल्टी हांव स्पेशली पंचायतीची म्हणटा. पंचायत कितें करतली, पंचायत नोटीस सर्व करतली, काडटा म्हणटले आनी कदाचित एक वेळ काडूनय दाखयतली, पण नेक्स्ट डे परत बसतले. परत बसतकच मागीर परत प्रोसिजर करपाचो. सो पंचायत हांव तुमकां सांगपाक येता फेलियर. हेच्या पयलीं कोर्टाची ऑर्डर येवन सुद्दां हांगा इलिगली रमजान बाजार इन्स्टॉल केलो इलिगली. त्या हिसपान खरेंच कलेक्टरान नाल्यार कोर्टान हांगा येवन स्पेशली इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनीच तर नोटीस केली न्ही, धाडली आनी डेमोलिशन केलें जाल्यारूच जातलें. पंचायत ही केन्नाच जावपाना. हो टर्म सोंपतलो, नेक्स्ट टर्म येतलो. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हापशा अलंकार थेटरा लागसार आशिल्ल्या फास्ट फूड आस्थापनांनी अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे नेम पाळनासतना परतून आस्थापनां सुरू केल्ल्यान प्रशासनान धाड घाली. अधिकाऱ्यांनी 2 आस्थापनां बंद केली तशेंच दोनूय आस्थापनांच्या धन्यांक दरेकी 10,000चो दंड घालो. तशेंच करासवाडा वाठारांत नितळसाण दवरिनासतना खाद्यपदार्थ तयार करपी बेकरी बंद करपाचोय आदेश दिला. अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे नेम आनी अटी पाळचे म्हणून अन्न आनी वखदां प्रशासनाचो अधिकारी रिचर्ड नोरोनान आवाहन केला.
First, we have come here to verify what is the status. And also, there was a report in the media that on the weekend during the holidays, some of the vendors had opened. So, based on that, we came in and we found that 2 outlets were opened without giving us the compliance. In the sense, the compliance was not verified, and hence we have imposed a penalty of 10,000 each on these 2 vendors. We have directed them to close down again and comply. So, food business operators have to take the FDA report seriously, or else, as we have committed, we will take penal action. So, penal action has been taken in these cases. The other vendors have kept their premises closed, and we can observe that corrective works are going on. We have once again appealed to the vendors here to cooperate with the FDA, and we have told them very clearly that we are only looking for hygiene and that they cannot compromise on hygiene, and they have to also be continuously committed to hygiene. The vendors have shown a positive response to us, and we hope that they stay committed and ensure that this place, which is a very famous outlet in Goa, continue to maintain hygiene. And this will be a continuous process. Our checks will continue, and we will make sure that periodically we come here and ensure that these vendors here are complying to the norms. In addition, we have also closed down a base kitchen of one bakery which is having several outlets in Mapsa and Karaswada, and there also we have asked them to close. The bakery also have committed that they will close down and give us compliance. सोमारा राती गोंयभर आडवळ्या पावसान हाजिरी लायली. अस्कीत आयिल्ल्या पावसाक लागून लोकांची मात बरीच गैरसोय जाली. तशेंच रस्त्यार झाडांची बी पडझड जाल्ल्यान केरी सत्तरी भागात कांय वेळा खातीर वीज पुरवठो बंद आशिल्लो. आमी आज आमकां एक 4:45 सुमार कॉल येयले कुडचडे फायर स्टेशनार, आनी आमी गाडी घेवन गेले. थंय पळयलें जाल्यार अवकाळी पावसाक लागून आनी वारें वादळ येयलें, आनी थंय भरपूर झाडां पडली. वाटेन वाटभर सगळी झाडां पडलेली आशिल्ली, सगळे ऑन रोड. सगळो रोड ब्लॉक आशिल्लो. फाटल्यान सगळें ट्राफीक जाम आशिल्लें. आमच्या फुडें ट्राफीक जाम आशिल्लें. तेतूंतल्यान आमी वाट काडीत गेले स्पॉटार, आनी आमी सुरवात केली. जवळ जवळ 10 ते 15 झाडां, मिनिमम 12-15 झाडां सगळीं पडलेली आशिल्ली वाटेन. काही एक शॉपाचेर पडलेली आशिल्ली, जंबो ट्री. एक पंप हावजाचेर एक माड पडिल्लो आशिल्लो, आनी एक घराचेर माड पडिल्लो आशिल्लो. तशेंच मानगाळ गेट, जी नेत्रावळी टू काणकोण रस्ते आसा, ती मानगाळ गेटी पेरेन सगळो रोड ब्लॉक आशिल्लो. तो टोटल रोड आमी क्लियर केलो, आनी सगळी ट्राफीक जाम जी आशिल्ली ती आमी सुरळीतपणे चालू केली. हे खंयचे एरिये जाले चड? हे स्टार्टींग फ्रॉम विचुंद्रे रबर प्लांटेशन जे आसा तेच्या आयल्यान सुरू जालें. ते जवळ जवळ नेत्रावळी बाजार तितले म्हणल्यार ते सगळे नेत्रावळी पंचायत एरियांक जाले. पंचायत एरिये, टोटल पंचायत एरिये जाल्ले ते. आनी मेजर लॉसीस म्हळ्यार खंय घराचेर मेजर लॉसीस म्हणल्यार एक पंप हावजाची तेजी खूब लॉस जाल्ले आसा. एक सादारण एक 20,000 रुपया लॉस जाल्ले. टोटल पंप हावज डेमोलिश जावन तेजी पायपलायन बी डॅमेज जाल्ली आसा. कर्नाटक सरकारान कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या केल्ल्या कामाचे एरियल सर्वेक्षण करपाची मागणी मादय बचाव अभियानान केल्या. गोंयचे बरे अधिकारी आसतना मुख्य अभियंतो बदामीक परतून मुसत वाड कित्याक दितात असोय प्रश्न मादय बचाव अभियानान केला. आता ह्या प्रवाहान इन्स्पेक्शन थंय करचें आनी रिपोर्ट दिवचो ही अपेक्षा आशिल्ली, तर इन्स्पेक्शन कणकुंबीच्या एरियेन जायत ना. कणकुंबीचो 3 किलोमिटराचो जी न्हंय आशिल्ली ताचो प्रोफायल चेंज केल्लो आसा. हाज्या बद्दल सरकाराक कांय खबरच ना, आनी सरकाराक ताज्या बद्दल कांय दिसयना. म्हणटकच सरकारान कितें करपाची गरज आसा की थंय एरियल इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. पयलीं म्हणजे थंय प्रवाहान वचून पळोवपाचें, प्रवाहान वचून चवकशी करपाचें, आनी हें जर कांयच जर जायना जाल्यार एरियल इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. तिसरें आनी एक म्हत्वाची गजाल, आमकां चीफ इंजिनियर कर्नाटकाचो कित्याक जाय? कसलें मोल लागलां ताका? जाल्यार इंजिनियरींग कॉलेज गोंयचें बंद करात. जर आमचे कडेन कॅपेबल इंजिनियर तयार करपाक जायना आसत, इंजिनियरींग कॉलेज बंद करप आनी कर्नाटकांतूच कॉलेज सुरू करून आमच्या भुरग्यांक कर्नाटकांत धाडिया. ह्या मनशाक एक्सटेन्शनां दितात. 1, 2 न्हय 3 दिले, आतां एखादें 4थें मेळत. कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते कर्नाटकाचे.
एक काय कितें तामिळनाडूचो आसा पूण बाकीचे सगळे कर्नाटकाचे. म्हणजे गोंयांत इंजिनियरूय ना, कॉन्ट्रॅक्टरूय ना आनी सगळे कर्नाटकांतच भरल्या काय कितें? आता सध्या 2 आसा एडिशनल चीफ इंजिनियर न्हू, दोगूय जाण गोंयकार आसा, वयल्यान आदिवासी आसा. सरकार कित्याक नेमिना तेच कळना. कोण आसा ते नाव? अंकुश गांवकर म्हणून आसा एडिशनल, आनी सालेरकर आसा. इतके आसत तो हाजो मेवणो, सभापतीचो मेवणो. पूर्ण कॅपेबल आसा. आमी कशें आसा की सरकारान तेंची जी प्रक्रिया आसा ती त्या पद्दतीन नेमपाचो, पूण कसो आसा तो गोंयकार आसचो अशी आमची सातत्यान मागणी आसा आनी ती मागणी सरकारान पुराय करपाक. भोमा ते ओल्ड गोवा या 7 किलोमिटराच्या 4 पदरी राष्ट्रीय महामार्गा खातीर केंद्रान 1060 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरीन हे विशीं म्हायती दिली. या प्रकल्पाक लागून खांडेपार ते पणजी महामार्ग चौपदरी जातलो. तशेंच दोनूय वटेन 7 मिटरांचो सर्व्हिस रस्तोय आसतलो. या प्रकल्पा खातीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आनी केंद्रांचे उपकार आटयले. दुसरे वटेन भोमाच्या लोकांचो रस्त्याक विरोध कायम आसा. डिफरन्सीस आसा. पर्वरी सारक्या गांवांत 600 कोटी आनी आमच्या खातीर पळयात तुमी कितें केलां. कित्याक आमी इतले झगडले आनी हो स्टॅच्यू काडून दिवपाक वांटो आमीच आसा भोमकार. आनी भोमा सारक्या गांवांत NHAन मंजूर केल्लें की आमी थंय नॅशनल हायवे करूंक शकना. नॉर्म्स सगळे पांया पोंदाक घालून हो खंय तरी पयशांच्या आशेक हेणी हो गांव नश्ट केल्लो आसा. हितून आमचो आमदारूय शामील आसा. ओके, भोमकार हाचेर प्रोटेस्ट बीन करतले? 100%. प्रोटेस्ट केल्या शिवाय जर तर अभिमान नासलो ते देव देवतांचो जाल्यार आमी ती हार मानूंक शकता. जेन्ना आमी ते एका म्हाजें हें सांगता तुका, हांव जेन्ना ते भायर चल्लोलो पळय तेन्ना एक विचार करून चल्लोलो, एक तर जितो उरतलो तो स्ट्रेच राखतलो, नाल्यार म्हाजो जीव हांव त्या गांवा खातीर दितलो, ते देव देवतां खातीर दितलो. ते कित्याक ते देव देवता समोर हांवें एक वचन दिल्लें आसलें, हो गांव राखपा खातीर हांव उबो आसतलो. आतां गांव आसूं किंवा ना आसूं तें तेंचें. जर तर अभिमान आसा गांवचो हे लोकांक जाल्यार ते म्हादेव सातेरी जी आमचे सती हे ते राखणदार आसा तांकां जर आमी फक्त येवन हेज्या पुरतेच पांयां पडले आपल्या स्वार्था पुरते जाल्यार ते जावचें ना. खंय तरी आयज आमचो अभिमान स्वाभिमान खंय तरी दाखोवचो पडटलो भोमा खातीर, जाल्यार तो गांव आसतलो. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात.